2 दिवसाची चवथ पार फुडल्या वर्षी लवकर या गजर ताळ घुमट शामळ्याच्या तालार फोगाच्या गडगडाटात 1.5 दिसाचे गणपतींक भक्तिभाव आणि जड अंतकरणान निरोप। बेकायदेशीर रेंव काडटना कुडचड्यार माड बाणसाय 3 जाणांचेर फारपेट, एकलो सोपलो, एकलो जखमी, एकलो बऱ्यान साल्वार, जखमी जीएमसीत शिफ्ट, पोलीस सोदतात आरोपी। 7 ऑक्टोबराक प्रो कबड्डी लिगात हे खेप गोंयाक प्रतिनिधित्व पेडणेचो निहाल देसाय खेळटा यूपी योद्धा टीमीक 12 टीमी वांटेकार। निहालाची फामील पेडणेकारांक उमेद। निकतेच जल्माक आयिल्ले भुरगे मडगांवां शिरवड्या सिवेज प्लांटा कडेन उडयल्ले मेळ्ळे। मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट, उडयल्ले कडेन भुरग्याक मुयांनी फोडले। म्होवाक मागणी खूब, गोंयांत उत्पादन कमी। हनी फार्मिंगाक बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्यो स्किमी, तरणाट्यांनी हनी फार्मिंगात देवचे। केळशीच्या परेराचो उलो, शेती प्रयोगाचेर खासा रिपोर्ट। पुर्तुगेज तेंपावेल्या काणकोण पालिकेची बिल्डिंगेची पुनर्बांधणी विस्तार फुडें झुकलच ना। कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा कामाक आडमेळी, पावस बादता, उदक तुंबून चिखल जाता। हिरो ISL 2022-23 सीझन ऑक्टोबर 7 सावन कोचीत सुरू। कमर्शियल LPG सिलिंडराचो दर पडलो 91 रुपया देंवला। घरगुती सिलिंडराच्या दरात बदल ना। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी तेंकल्यो 8,000, ॲक्टिव्ह केशी 62,000 वयर। ऑगस्ट महिन्यात GST येणावळ फाटल्या ऑगस्टाच्या तुळेत 28% वाढली। 1,43,612 कोटींची वसुली। भारताचे पहिले मेड इन इंडिया सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिन जाता लॉन्च। सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि डीबीटीन तयार केला वाशीन। माफक दरात सामान्यांक उपलब्ध। भारताची पहिली मेड इन इंडिया विमानवाहू जुजारी बोट INS विक्रांताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोचीत करता कमिशनिंग। उत्तर प्रदेशात योगी सरकार करता मदरशांचो सर्वे। बेकायदेशीर मदरशांचेर जातली कारवाय। NIAन अंडरवर्ल्ड गँगस्टर दाऊद इब्राहिम, ताचो साथीदार छोटा शकील आणि हेर दोगा साथीदारांचेर मेळून जाहीर केला सुमार 60 लाखांचे इनाम। भारताच्या मेड इन इंडिया तेजस हलक्या लढाऊ विमानाचे मार्क 2 आवृत्तीक सरकाराचो बावटो। वर्ष 2027 मेरेन विकसीत जावन उत्पादन सुरू। गुलाम नबी आझादा उपरांत जम्मू आणि काश्मीरात काँग्रेसीची गळती थांबपाचे नाव घेना। NSUIच्या आनीक 36 युवा फुडाऱ्यांचो काँग्रेस सोडून आझादाक तेको। सोनाली फोगाटाच्या हत्येत आरोपी सांगवानाचेर दुबाव वाडलो। फोगाटाची कोटींची जमीन किरकोळ मोलान लिजार घेवपाचो यत्न। लीज पेपर करतल्यांची चौकशी, पुलीस चौकशेक हिसार गुरुग्रामात। बायला आणि भुरगी कल्याण मंत्रालयाचे 1 ते 30 सप्टेंबर मेरेन देशभरात 5वी राष्ट्रीय पोषण म्हयनो मनयता। महिला आणि स्वास्थ्य आणि बच्चा आणि शिक्षा हाचेर मुखेल लक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक आणि केरळ भोंवडेर। कोचीत 4,500 कोटी जाल्यार मंगळुरूत 3,800 कोटींच्या प्रकल्पांची घालतले बुन्याद आणि उक्तावणां।
युक्रेनाबरोबर गैर चालू असताना रशियाच्यो मोठे कवायती 50,000 सैनिक वाटेकार भारत आणि चीनाची सेना दळाय घेतली वाटो.